बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागले उपरांत क्लबाच्या धन्यांनी थायलंडाक पळ काडिल्लो. काल तांकां गोंयांत हाडल्यात. आता ह्या तपासाक वेग येतलो. हे दुर्दैवी घडणुकेत कामगार आनी पर्यटक मेळून 25 जाणांक मरण आयिल्ले. गोंयच्या इतिहासांतली ही भिरांकूळ घडणूक संवसारभर गाजली. नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय. शेनवारा 6 डिसेंबराक हडफड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक लागिल्ल्या भिरांकूळ उज्यात 25 जाणांक मरण आयले. ही घडणूक घडले उपरांत फांतोडेर 5.5 वरांच्या विमानान क्लबाचे धनी गौरव आनी सौरभ लुत्रा ह्या भावांनी थायलंडाक पळ काडलो. घडणुकेच्या 5व्या दिसा दोगांकूय थायलंडात ताब्यात घेतले. तांचे पासपोर्ट रद्द केले. उपरांत भारतात हाडपाची प्रक्रिया सुरू केली. हाचे मजगती दोगूय भावांनी दिल्लीच्या रोहिणी न्यायालयात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज दाखल केल्लो, पूण न्यायालयान अंतरीम अटकपूर्व जामीन दिवपाक न्हयकार दिलो. मंगळारा 16 तारखेर दोगूय भाव दिल्ली विमानतळार देवले. उपरांत सीबीआयन दोगूय दुबावित भावांक गोंय पुलिसांकडे हस्तांतरीत केले. सांज वेळार दोरका हांगाच्या इंदिरा गांधी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलात दोगूय दुबावितांची वैजकी तपासणी केली. थंयच्यान तांकां पटियाला पयल्या वर्ग न्यायालयात हाडले. न्यायाधीशान दुबावितांक व्हरपा खातीर कायदेशीर प्रवास करपा खातीर गोंय पुलिसांक 2 दिसांचो ट्रान्झिट रिमांड दिलो आनी निमाणे काल तांकां गोंयांत हाडले. काल सकाळी 11 सुमार गोंय पुलिसांचो पंगड दिल्ली सावन दोगांकूय घेवन मोपा विमानतळार देवलो. उपरांत वैजकी तपासणे खातीर तांकां खर पुलीस बंदोबस्तांत शिवोले भलायकी केंद्रांत व्हेले. थंय तांणी छातयेर आनी फाटीं चडूच दुखता म्हणून सांगले. ते खातीर तांकां म्हापशा जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेले. थंय सुमार वरभर तपासणी केले उपरांत तांकां हंजुणा पुलीस स्टेशनांत व्हेले. चौकशी केले उपरांत तांकां दनपारा सुमार 3:30 वरांचेर न्यायालया मुखार हजर केले. तेन्ना दोगांयनी तांकां भलायकी समस्या आसा म्हणून सांगले. सौरभान आपणाक टेलबोन फ्रॅक्चर आसा जाल्यार गौरवान आपलो दावो पाय सुन्न जाला म्हणून सांगले. ते आयकून न्यायालयान दोगांकूय म्हापशे जिल्लो हॉस्पिटलांत परत तपासणे खातीर म्हणून धाडले. अशे तरेन ह्या लुत्रा भावांची 5 वरां 3 फावटी वैजकी तपासणी जाली. भलायकी सारकी ना, कस्टडी दिवं नाकात अशी मागणी लुत्रा भावांनी न्यायालया कडेन केल्ली. दुसरे वटेन पुलिसांनी तांची 10 दीस कस्टडी मेळची म्हणून नेट धरिल्लो. कस्टडी दितात जाल्यार विशेष निवास वेवस्था करची, फाट दुखता तेन्ना न्हिदपाक गादी दिवची अशी मागणी तांणी केल्ली. मजगती दोगांकूय म्हापशे जिल्लो हॉस्पिटलांत तपासणे खातीर धाडिल्ले. थंयच्या वैजकी अधिकाऱ्यांनी दोगूय तंदुरुस्त आसा म्हणून अहवाल दिलो. दुबावितांच्यो मागण्यो भायर मारतना न्यायालयान दोगांकूय वेळार वखदां दियात म्हणून पुलिसांक निर्देश दिले. तांचे आड सुनावणी जावन तांकां 5 दिसांची पुलीस कस्टडी फर्मायली. गोंय पुलिसांनी तांचे सदोश मनीस बळी हाचे सयत विविध गुन्यांव दाखल केल्यात. ह्या प्रकरणात आतामेरेन पुलिसांनी अजय गुप्ता, राजीव मोडक, प्रियांशु ठाकूर, राजवीर सिंगानिया, विवेक सिंग ह्या हेर वांगड्यांक अटक केल्या. उजो लागलो तेन्ना क्लबात 150 परस चड पर्यटक हाजीर आशिल्ले. ह्या प्रकरणाचो खोलायेन तपास सुरू आशिल्ल्यान लुत्रा भावांच्या अटकेक लागून आता खुबश्यो धक्को दिवपी गजाली मुखार येवपाची शक्यताय आसा. पर्यटन मळावयल्या आनी हेर गोंयकारांचे ह्या प्रकरणाचे बारीकसाणेन लक्ष आसा. अश्योच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आनी व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करात.